एखाद्या लीज होल्डराक प्रोडक्शन जाल्यानंतर आपलो माल लिजा भायर व्हरूंक जाय, इदर फॉर सेल ऑर भायर जेटीर व्हरून दवरपाक, जाल्यार ताणें रॉयल्टी भरूंक जाय आनी प्रिमियम भरूंक जाय. रॉयल्टी ऑफकोर्स फिक्स आसता 15%. प्रिमियम जो आसता जेन्ना तो ब्लॉक ऑक्शन जाल्लो त्या वेळार ज्या पर्सेंटेजीन ताणें तो ब्लॉक व्हेला, 60%, 70%, 100% सुद्दां आसा, 115 आसा. सो ज्या पर्सेंटेजीन ताणें तो व्हेला त्या पर्सेंटेजीन ताणें तें प्रिमियम भरप आसता. ताजें कॅल्क्युलेशन अशें जाता की जेन्ना लीज होल्डर आमकां अप्लाय करता की आपल्याक आतां ओर भायर काडूंक जाय, तो जेन्ना अप्लाय करता तेन्ना आमकां एक सर्टिफिकेट दिता. तो सर्टिफिकेट तो दिता आनी म्हणटा की आपल्याक परमिशन दी, ट्रान्झीट परमीट किंवा सेल परमीट दी. तें एप्लिकेशन आयल्या नंतर आमचे जिओलॉजिस्ट थंय वता मायनीर आनी आमी लीज होल्डरांक सांगलां की तुमी जेन्ना डिस्पॅच करतले त्या वेळार 20,000 मॅट्रीक टनाचो एक स्टॅक करा, ताज्या वयर आमी घेवचे ना. सो स्टॅक थंय तांच्यांनी करून दवरिल्लो आसता. आमचे जिओलॉजिस्ट वता आनी तातूंतल्यान सॅम्पल ड्रॉ करता आनी सॅम्पल ड्रॉ केल्या नंतर आमी कितें केलां की NABL एक्रेडिटेड लॅब्स ज्यो आसा तांकां एम्पॅनल केल्या. अशे 4-5 लॅब्स ज्यो गोंयांत आसा तांकां आमी एम्पॅनल केल्या आनी आमचो सॅम्पल ड्रॉ करून जाल्या नंतर तो आमी सील करता आनी आमच्या लॅबाक धाडटा खंयच्याय, आनी लॅबा कडल्यान मागीर आमकां एनालिसीस सर्टिफिकेट येता, म्हणजे ताजी ग्रेड कितली ती येता. आतां परमीट दिवच्या पयलीं आमचे कडेन 2 सर्टिफिकेट आसा. आतां एक लीज होल्डरान दिल्ली आनी एक सर्टिफिकेट जें आमी सॅम्पल ड्रॉ केल्लें. ह्या दोनी सर्टिफिकेटा भितर जी खंयची हायर ग्रेड आसा ती ग्रेड आमी कन्सिडर करता ओराची आनी त्या प्रमाणे रॉयल्टी आनी प्रिमियम भरून घेता. आतां IBM जे आसा ते प्रत्येक म्हयन्याक किंवा पिरियॉडिकली प्रत्येक स्लॅबाचो, ग्रेड स्लॅबाचो ASP म्हणल्यार एवरेज सेलिंग प्रायस डिक्लेअर करता. आतां आमचे कडेन ग्रेडीचे 6 स्लॅब्स आसा. पयलो स्लॅब म्हणटा तो 45 to 50 ग्रेड, FE ग्रेड. ताज्या नंतर 51 to 54, ताज्या फुडलो 55 to 57, ताज्या नंतर 58 to 59 आनी लास्ट जो आसा तो 60 to 62 अशे ग्रेड स्लॅब्स आसा. आनी प्रत्येक ग्रेड स्लॅबाचो ASP IBM डिक्लेअर करता. आतां एक उदाहरण घेवचें जालें जाल्यार समजा ग्रेड ताणें जे अप्लाय केला लीज होल्डरान, ताणें दिला की आपली ग्रेड ही 48 आसा समजा. सो आमचो पयलो स्लॅब 45 to 50. सो ताज्या प्रमाणे तो ओर जो 20,000 आसा तो पयल्या स्लॅबान पडटा 45 to 50. हें ताजें सर्टिफिकेट जालें. आतां ताजेरच आमी अवलंबून रावना. आमी आमचें सर्टिफिकेट घेता आमच्या लॅबा कडल्यान. आतां तातूंत जर आमच्या लॅबवाल्यान जर दिलें की ताजी ग्रेड 49 आसा जाल्यार परत ती त्याच स्लॅबान पडली, 45 to 50 स्लॅबानच पडली, जाल्यार मागीर दोनी सर्टिफिकेट ग्रेड स्लॅब सेम आशिल्ल्या कारणान 45 to 50 ह्या ग्रेडीचो जो ASP आसा त्या ASPचेर मागीर कॅल्क्युलेट करता प्रिमियम. आतां समजा आमचें जें सर्टिफिकेट जें दिलां तें ताणें 52 दिलें ग्रेड आनी हाणें लीज होल्डरान दिल्ली से 48%, जाल्यार आमी कितें करता 52 हायर ग्रेड जाल्ले न्ही म्हणटच 52 ग्रेडीचो जो एवरेज सेलिंग प्रायस आसा नॅक्स्ट स्लॅबाचो तो आमी एवरेज सेलिंग प्रायस धाडटा आनी ताजे वयल्यान आमी कॅल्क्युलेशन करता हाजे प्रिमियमाचें, जेणे करून गव्हर्मेंटाचो रेवेन्यू फुल्ली सिक्युअर जाता. सो ही पद्दत सद्या चालू आसा. आतां ह्यो ज्यो लॅब्स आमी एम्पॅनल केल्या त्यो प्रायवेट लॅब, आमच्यो लॅब्स ना. सो आमची ही लॅब तयार जाल्या नंतर
जी सीन तयार जाल्यानंतर आमी आमचे सगळे सॅम्पल्स जे आसात ते GECक धाडटले आनी थंयच्यान मागीर स्लॅब म्हणजे ग्रेड एनालिसीस जातली. सो असो एक प्रोसेस आसा. ऑनरेबल CMन आमकां डायरेक्शन दिल्लें की तुमी जाता तितली बेगीन तुमची स्वताची म्हणजे डिपार्टमेंटाची स्वताची लॅब हें करात, इस्टॅब्लिश करात किंवा टायअप करून घ्यात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.